मुरगांव पालिका वाठारांत न्यू वाडे वास्को हांगासर कचऱ्याच्यो राशी जाल्ल्यान थंयच्यान यो वच करपी लोकांक त्रास जाता. देखून हो कचरो मुरगांव पालिकेन बेगिनाच उखलून हांगासर नितळ करचे अशी मागणी समाजसेवक विनोद किन्याळकारान केल्या. सामकी म्हणटा ते वीट येवपाची कामां असले एक घाण पसरलेले आहा ते आमचे ते आयज जे घाण पसरली आहा पळय अशी घाण पसरली आहा की ते सबंद एरियेक जे लोक रावपी आहा ते कंटाळून गेलेले आहा. आज सुमार एक 25 दीस जाले, 25 ते 20 असे एप्रॉक्सिमेटली प्लस मायनस ही घाण अशी पसरून ते लोकांक असे थंय विटलेले लोक वयता मोटरसायकलीन वयता तांकां ती घाण दिसता. सरावंडींग नेक्स्ट टू बिल्डींग तांकां म्हाका अशें हॅबीट जाला खबर. पूण इतलें की हे कोरोना आसून एक तर सबंद संवसार हे पेंडेमीक खातीर झुजता आनी थंय आमचे हे निवाड्या वाठार अशें जे घाण पसरला ते लोकांक त्रास जाता. ते सबंद वाठाराक लोकांक त्रास जाला. हे तुमी हे दुयेंस कितें करया हे दुयेंसाचें कितें करया वखद आहा कितें जाल्यार सांगपाचें हे दुयेंसाक हेचेर बाबा हांव मागता आमचे ज्यो CP आहा आमचो नंदादीप राव हेचे कडेन हेचेर मातशें आपलें लक्ष घालून ह्यो कचरो म्हाका दिसता फाल्यांच काडलेलो बरो. मुरगांव पालिका वाठारांत पडून आशिल्ल्या कचऱ्या बद्दल मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावताक विचारल्यार तो कितें सांगता तें तुमीच पळयात. हांवें आतां सुपरवायझराक फोन मारलो. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजे कडल्यान मिस्टेक जालें आसूंक शकता, पूण ओवरऑल वास्कोन खंयच आमचो डार्क स्पॉट ना. सगळे कावन्सिलर बरें काम करतात, 25 कावन्सिलर बरें काम करतात आनी आमचे सुपरवायझर बरें काम करतात. पूण म्हाका आत्तां हांवें फोन मारलो पूण थंय कचरो आसा. हांवें आमचे चीफ ऑफिसराक सांगलेलें आसा आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आहा थंय क्लीन करपाक. म्हाका दिसता फाल्यां फूल लेबर घालून क्लीन जातलें.